कार्यकर्त्यांनी जे आज पर्यंत जितली उमेद जाली ना तितली ह्या इलेक्शनाक म्हाका उमेद जाता, कित्याक हे कठीण अशें इलेक्शन म्हाका जालें, कित्याक सगळे विरोधक जे आसले ते पाडाव करपा खातीर म्हाका डिफीट करपा खातीर सगळे एकत्र येयले, जे गेल्ले फावटी दोन्ही प्रकाश वेगवेगळे आमने सामने लढले, आयज ते दोन्ही एकठांय जाले आणि दोन्ही एकठांय जावन तेमी समाज करपाचो प्रयत्न केलो, पण लोकांनी आमकां आयकलें ना. सगळे विरोधक जे आसात ते सगळे राजवंशीय सोडून एकठांय जाल्ले हे फावटी की खंयच्याय पद्दतीन बाबू कोळाकाराचो पाडाव करतले म्हणून. पण तरी देखून म्हजे खंदे समर्थक जे गेली 4 इलेक्शनां आमदारकीची आणि जिल्हा दरिद्र 5 इलेक्शनां म्हाका तेमी आयज निवडून दिलात. म्हजे बरोबर खंबीरपणान ते रावले, तसलेच आमिषा बरी जे आयज म्हाका 3000चे मार्जीन मेळटा, म्हाका एक दिसा की 5000 मेळपा जाय पूण 3000 मेळटा, पूण लास्ट तेमी जे आव्हान म्हणजे क्रिएट केल्लें आणि जो वेगळो प्रचार करपाचो प्रयत्न केल्लो, स्वता आर्यम येवन हांगा येवन प्रचार करपाचो प्रयत्न केलो, खंयच्याय पद्दतीन म्हाजो पाडाव करपा खातीर सगळे विरोधक एक जावन सुद्धा म्हाजे कार्यकर्त्यांनी 3000 म्हाका मार्जिनान आज निवडून दिला. बीजेपी सत्या येयल्या कारणान सिस्टमी कडल्यान तुमकां कितें प्रॉब्लेम जाला कॅम्पेनिंगा टायमार? भरपूर म्हळ्यार यंत्रणा सगळे ऑफिस जे सरकारी यंत्रणा तेंचे सायडीन आमचे पोलिंग टेबल सुद्दां घालून दिले नात. आमी असो त्रास केलो, काही पयलीं दिसा रातचे काही भुरग्यांक आपुणूच धाडप, आपल्या भुरग्यांक धाडप, थंय मस्ती करपा लावप आणि त्या भुरग्यांचे कंप्लेन दिली जाल्यार त्या भुरग्यांनी उजत येवन घालप आणि मागीर उलटा आमच्या भुरग्यांचेर कंप्लेन करून भितर उडप, खंय ते डिस्टर्ब करपाचो प्रयत्न जालो.